नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी पळयलें फाटल्या आयतारा कटमगाळ दादाच्या स्थानाचेर जें आसा फर्मागुडीत शंबरांनी लोक एकठांय जाले आनी विरोध आशिल्लो तो IIT खातीर. आतां जालां अशें की जंय जंय IIT गोवा कॅम्पस वता थंय थंय विरोध जाताच. आतां कित्याक विरोध जाता ही कारणां वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वेगवेगळी आसा. आतां हांगा कित्याक विरोध हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळपाक आयिल्ले आसा त्याच स्थानाचेर गुरू नायक हांकां. आनी गुरू नायकांचे तुमी जर इंस्टाग्राम प्रोफायल पळयली जाल्यार सगळ्यो गजाली खबर कळटल्यो. फॉलो हिम ऑन guru.naik. हय guru.naik. guru.naik. पूण तुवें उलो दिलो दिसता. हय, सगळ्यांत पयलीं तुमकां देव बरें करूं. तुमी म्हाजी ही पासय कार्यावळ तुमची घेवन म्हाजे फुडें आयले. हांवें फक्त एक अपील केल्ली, एक म्हाजो उलो आशिल्लो. जो जो मनीस ह्या दादाच्या स्थळान येयलो, जे मनशान एकदां ना एक दीस दादाक घेवन पांय पडले आनी दादाक घेवन आपले डिमांड जाले. कारण प्रत्येक मनीस त्रासान पडलो की फक्त देवा कडेन आपले डिमांड्स घेवन येता. आपलें हें न्हू जालें हें कर, हें न्हू जालें तें कर. सो तेंच घेवन येयल्ले एक अपिलीन हांवें म्हणलेलें की अशे कोण तरी मनीस आसा जे जर दादाचे सासायेक जर मानतात जाल्यार तेंच्यांनी 28 तारखेक येवचें. आनी तुवें म्हणलें तशें 100रांनी, बट 100रांनी न्हू, हांगा हजरांनी लोक येयलो. बिकॉज हांवें एक त्या दिसा एक पेपर दवरलेलो. पेपराचेर वयर बरयल्लें हांवें की दादाची वाट दादाक जाय. ओके, दादाची वाट दादाक जाय. हे पेपराचेर 1004 लोकांनी आपले WhatsApp नंबर बरयले. कारण हांवें तेन्ना तशें अपील केल्लें हांगा की म्हाका कोणाचेंच नांव नाका, फक्त WhatsApp नंबर आनी तुमी खंयच्यानी येयल्या इतलेंच जाय आशिल्लें. तें खंयच्यान खंयच्यान लोक आयले आमी या चलत या की लोक अशे येयले की म्हाजे कडेन जे रजिस्टर आसा ते काणकोणचे रजिस्टर आसा, पेडणे साकून लोक येयले आसा, वास्को, मुरमुगांव, म्हणजे तुमी जशें पयले आसतले एक्टिविस्ट बाब शंकर पोलजी बिलजी सगळे येयल्ले. कळ्ळें तुका. इवन चड बरें दिसलें ती कारापूरकारां जवळ जवळ 50 लोक आपलो घेवन येयले. म्हणजे ती बायलां कारापूर सर्वंटची जी आयज प्रोटेस्टाक बसल्या लोधा प्रोजेक्टाचेर, की तेंच्यांनी हांगा हे म्हाज्या मुवमेंटाक तेंको दाखयला. कळ्ळें तुका. सो हांवें तेवूय दिसा अशें उलयलो की मुवमेंट कसो व्हरपाचो, कितें व्हरपाचो, हांवें ते WhatsApp नंबर घेतले. तेजेर हांव प्रत्येकाक मेसेज करून धाडटलो. आतां मुवमेंट करतलो काय करचो ना हें तरी अजून एनावन्स करूं ना तुवें? अजून आंदोलन एनावन्स करूं ना, बट तें रोखडेंच जातलें आनी आंदोलन हें जातलें. कित्याक काल जशें तुमी पळयलां आसतलें की सीएमान स्टेटमेंट केला. सो ते हेजेर तरी हें आंदोलन जातलेंच. सीएमान बरें. पयलीं म्हणजे विरोधा बद्दल सांग, जे लोकांक खबर ना तेंच्या खातीर, की विरोध कित्याक हांगा IIT येवपा खातीर? पळय, विरोध कित्याक सगळ्यान पयलीं अख्ख्या गोंयान विरोध कित्याक जाला IITक हो पयलो प्रश्न. कित्याक गेल्ले वेगळे वेगळे कारणां आसा. कारण थंय सुद्दां बायोडायवर्सिटी सांबाळपा लागूनूच मुद्दे आशिल्ले. रानां वांटोवपा लागूनूच मुद्दे आशिल्ले. कारण ते गांवची सासाय राखपाकूच लागून मुद्दे आशिल्ले. आयज कटमगाळीन येता हे दादाच्या पठाराच्या भायर येता. कळ्ळें तुका. हेज्या पठाराच्या भायर जेन्ना दादाचो जो हें आसा, आपली गाळ आसा, ती गाळीच्या भायर जेन्ना तेंच्यांनी मार्कींग केल्लें आसा, तुमकां दाखयता हांव फुडें पासय करतना, जे मार्कींग केल्लें आसा त्या मार्किंगान जेन्ना पळय ह्यो सगळ्यो गजाली घडल्या तेन्ना लोकांक विचार की हांगा येता काय, थंय येता काय. कारण सरकारा कडेन आजून तो परफेक्ट प्लॅन ना की IIT खंय येता तो. पूण खंय येता तें तुका खबरूच ना, पूण विरोध आसा. विरोध आसा कारण तेंच्यांनी मेजर केल्या. दादाचें जें घर आसा, सरावंडींग रावंड आसा, तें मेजर केल्लें आसा. थंय नीस मारल्या. कळ्ळें तुका. नीस मारलेले आसा. तुका दाखयता हांव. सगळ्याक नीस मारलेले आसा सरावंडींग. सो विरोध एक की सपोज जर फाल्यां रुपेशाक एका घरान बांदून दवरलें आनी रुपेशा सांगलें ही घरा भायली जमीन म्हाजी, तूं कसो भायर सरतलो. आनी राखणदार म्हणलो जाल्यार एक आमी लक्षांत दवरूं जाय की तो एका घरबुकडीन रावपाचो न्हू, तो पासोयो मारपा मनीस. बरोबर. रातचो भायर सरता, तो चूड घेवन भायर सरता. वेगळी वेगळी कारणां आसा. कळ्ळें तुका. आनी जे जाग्यार जे पठाराचेर खंयचेंय देवस्थान आसूं, आयज आमी ह्या पठाराचेर आसा, सरावंडींग गांव आसा सगळे, लायक नागेशी, महालक्ष्मी, गावण्या, वेलंगां, माड्डोळा, हे सगळे कोन्या, हे सगळे फर्मागुडी आसा सकयल गणपती. सो हे सगळे सरावंडिंगांत पळय जितले पळय हें आसा, गांव आसा, त्या गांवाची रक्षण करपाक हो केन्ना पासय घेयना काय. आनी एक आमी लक्षांत घेवं जाय की जे जाग्याचेर राखणदार अशे वयर पठाराचेर आसा ते जाग्याच्या मुळाक झोरी आसा. बरोबर. कारण झोरी हे कित्याक लागून, बिकॉज आमी नळा उदक पिता, ते पियनात.
तांकां तें झरीचेंच उदक. सो म्हाजें हें धोरण आतां फुडाराक व्हरपाचें न्हू, तें शिकलेल्या भुरग्या भशेन व्हरचें न्ही. कोणें न्हू विचार करचो तो पुर्वजांचो. बरोबर. आयज काल सीएमान म्हणलें की सरकारी जागा ती सरकारी जागा दादा येवचे पयलींच्यान काय आतांच्यान. बरोबर. म्हणजे दादा पयलीं काय सरकारी जागा पयलीं हेंवूय सीएमान सिद्ध करचें. बरें, सीएमान म्हणलें आमी दादाचे कसलेच वाटेक येना. सीएमान हांगाच सांगचें, हे दादाच्या स्थळान येवन सांगचें सीएमान, सीएम बाबा कडेन हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता, तूं यो सांग. आनी हांवें म्हणलें तशें पयले व्हिडिओ श्रीफळ दवरून सांग, दादा आमी तुमच्या वाटेक खंयच येना. जर तुमच्या वाटेक जर म्हागे IIT येता जाल्यार म्हाजेर आनी म्हाज्या घराण्याचेर दाणे मार. तो दादा पळोवन घेतलो. दादा आपलें राखपाक सक्षम आसा. फुडाराक तुका सांगता हांवें अशें कित्याक उलयता काय तूंय चिंततलो कित्याक उलयता गुरू अशें. एक बिल्डींग हाडली हॉटेल मॅनेजमेंटाची, व्हडलो कॅम्पस बांदलो, 2 बोरवेल बांदले. गांवणीच्या लोकांक थंय उदकाक त्रास जाले ह्या वर्साक. म्हणजे मे सुद्दां जें पळय उदक मेळटालें ते थोडे लोक झरीचें उदक ते पिताय बीन, थंय कपडे धुयताय बीन त्यो बायलां. सो जे त्रास तांकां ह्या वर्सा जाले न्हू, त्या लोकांनी पयर गांवणेकारांनी उलोवन दाखयल्या. सो ती एक बायट आसा. ओके, ताजे पयलीं लेट अस गो टू दी पॉयंट की तुका कळ्ळें केन्ना की हांगा IIT येता म्हणजे जेन्ना एनावन्स जालें बातमेरसून कळ्ळें ना. 3 म्हयने पयलीं थळावे आमदार जेणेन काल सीएमान म्हणलां की 2 आमदारा कडेन आपूण उलयलो. तो पयलो म्हणल्यार सुदीन ढवळीकर, दुसरो गोविंद गावडे. सो पयलो सुदीन ढवळीकरान 3 म्हयने पयलीं एक स्टेटमेंट काडलो की आपूण IITक वेलकम करता. सो तेणें सांगलें आपल्या मतदारसंघात IIT हाड आनी आपूण ती फर्मागुडयेर वेलकम करता. एक तुमच्या मध्यान परत एकदां लोकांक सांगूंक जाता की टेम्पररी IITचो कॅम्पस ऑलरेडी आसा. फर्मागुडयेच आसा, GECच्या कॅम्पसान आसा आनी तो सुरळीतपणान चलता. इतली वर्स जालो चलता, 5 वर्सां सुमार जायतली तो चलता. तो जर चलता जाल्यार तो चलोनी. तुमकां बिट्स पिलांनी सारको व्हडलो कॅम्पस, व्हडले ते रिटेनिंग हॉल काडून कित्याक करपाक जाय. जर तुमचो 5 वर्सां जाली थंय जर सुरळीत चलता जाल्यार हें इतलें कित्याक, होवूय प्रश्न आसा. दुसरी गजाल हांवें म्हणलें की म्हाजें एजिटेशन जर फुडें व्हरतलो जाल्यार एजिटेशनाक नांव आसतालें दादाची वाट दादाक जाय. लक्षांत धर रुपेश बाब की आमी बानोडे गांवचे 11 वार्ड आसा. 11 वार्डान 11 राखणदाराचें दैवत आसा. आनी हांगासरल्यान सकयल जर तूं गेलो महालक्ष्म्याची 12 पुरवां आसा. 12 पुरवां म्हणजे कशी की ते गांवची 12 पुरवां, 12 राखणदार एका स्थळांत. जर केन्नाय कोणाकूय कसली बाधा जाली, तूं आयच्या दिसान तें घडना पूण पयलीं जातालें कोणाक लिपोवन दवरताले. ह्यो गजाली घडटल्यो, लोकांक दिसत. आयज हांव तुजे कडेन ह्यो गजाली उलयता कितें अंधविश्वासाचें उलयता, बट ह्यो गजाली जाता. आयज कितलोय शिकलेलो मनीस आसूं, केन्नाय त्रास जाले जाल्यार तो देवाचेच पांया कडेन येता. देवा अशें न्हू तशें, तेन्ना हो अंधविश्वास न्हू. कारण म्हाका पर्सनली म्हाज्या फ्रेंडांनी म्हणलें कितें तूं अंधविश्वास उलयता. तुका अशें रिएक्शन आयलें. थोड्यांनी अशेंय म्हटलें म्हाका की विरोध करतल्याक म्हणजे विरोधाक विरोध नाका. म्हणजे हांवें विरोधाक विरोध करूना. म्हाजो मुद्दो सामको क्लियर आसा. जो कोण हांगा IIT घालपाक सोदता आनी जे कोणें ही दादाची गाळ जे जाल्यार मेजल्या कळ्ळें तुका, ताका जर दिसता की आमी दादाची वाट सोडून हांगा जर IIT घालता जाल्यार ते मनशान ह्या स्थळान येवचें, दादा फुड्यान येवचें आनी दादाची वाट खंयची ती आमकां दाखोवची. आमी थंय या सद्या स्थळा कडेन मागीर फुडें उलोवया. आनी एक मुद्दो येतलो जो जे आन्सर तुका दिवचें पडटलें की प्रत्येक जाण म्हणटले गुरू नायक कोण, खंयचो हो लिडर आयलो काय म्हणून ते मागीर उलोवया. पयलीं वचूया थंय. चल देव बरें करूं. हांगा कटमगाळ दादाचें स्थळ आनी जे खुबशे गोंयकारांक खबर आसा पूण जे गोंयच्या भायले लोक पळयता आनी जेंका कोंकणी कळटा तांच्या खातीर हें स्थळ खूब म्हत्वाचें. हांगा जागृत स्थळ सामकें जागृत स्थळ. जशें सीएमान काल स्टेटमेंट केला की आमी आमच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन हाडटा. तुमकां सादी गजाल सांगता, जे जाग्यार दादा हांगा बसलेलो आसा, जे हें स्थान दादाचें आसा न्हू, हेंच प्रायवेट आसा. हें एका मनशाचें स्थळ आसा. कारण ही प्रॉपर्टी ओनर आसा कळ्ळें तुका. आनी म्हाका याद जाता की एक वर्स केन्ना तरी खंयचें वर्स तें याद ना, बट असोच तो मनीस येयलो, हे सगळे आंबे पाडले आनी ते व्हरपाक तयारी केली पूण ते आंबे फर्मागुडयेर सकयलूच पावले ना. सो इतली जागृताय ह्या दादाची आसा. हांगा पडलेले हांगा खा.
तूं हांगासरल्यान भायर व्हरो नाका हा. कळ्ळें तुका. सो हांगा पडलेले हांगा खावपाचें हांगाच उलोवपाचें कळ्ळें न्हू. सो ही इतली दादाची सासाय आसा कारण प्रत्येक फावट हांवें 3 व्हिडियो काडले ते ह्याच थळान रावन उलयल्या आनी हांवें आव्हानूय केलां प्रत्येकाक खंयचें की तुमी कितेंय करा जाल्यार ह्याच थळान येवन उलयात. CM जसो पळय उलयता त्या बाबान घाट सुद्दां मारली कारण हें उतर त्या बाबाचें कळ्ळें तुका. सो हे स्थळान घडटा ह्या स्थळान जाता आनी तितलो म्हाका पुराय हेजेर विश्वास आसा. हांगा प्रायवेट प्रॉपर्टी राव तुमचे कडेन 1 मिनटां उलयता आमी. तुमी हांगा आसता हांगा गाराणे बी तुमी घालता. ओके नांव कितें तुमचें? माझे नाव पांडुरंग. ही प्रायवेट प्रॉपर्टी. हांगा IIT येवपाचो प्रोजेक्ट आसा तो हांगा ना म्हणटा ते आमी सरावंडींग खंय हाडटा म्हटलं ते मागीर विरोध कित्याक तर? पूण तेंच्या नांवार आसतो न्हू कोणाचे हाडटाले तेंचे सरकारी जागो म्हणटा ते. सरकारी सरकारान जाल्यार ते हेणे राष्ट्रपतीन सही मारची पडटा. तूं हें सांगा दादाची सासाय आसा हांगा आनी प्रत्येक जाण म्हणटा की हांगा हाडलें जाल्यार म्हणजे ते बरें जावचें ना म्हणून मानता तुमी ते? हय हय हांगा तुमी पळयला अशें जायते आहा गजाली जाल्ल्यो. तेका तीच आतां गुरून सांगलें आंबे घेवन गेलो खंय कोण आनी आंबे सकयल सुद्दां पावूना. बरें कितले लोक येता हांगा आयतारचे बी अशें? अजराक येता. आयतार आनी बुधवारा दिसता. बुधवाराक कमी येता. आयतारा खूब आसता. ओके देव बरें करूं. सो हांगा आतां ओके बॅक टू आमचें डिस्कशन चलतालें थंय ते म्हणटा की परत तें जाता हांगा फिजिकली पळोवपाक मेळटा ते म्हणटा खंय तरी भायर हाडटा आमी IIT. तेच भायरूच या न्हू भायरूच या परत तुमकां हांव सांगता परत ह्या स्थळांच्या भायर या. तेच तुका हांवें वदळूच म्हणलें तशें की तुका जर एका घरान पॅक केलो जाल्यार तूं भायर कसो सरतलो. तुका सर्वायव जावपाक वचचो पडलो चारय वटेनी. चारय वटेनी. पूण देवाक पॅक करूंक मेळटा काय म्हणून? पूण फाल्यां जर रिटेनिंग वॉल काडली जाल्यार जशें बिट्सान जशें तेंच्यांनी व्हडले व्हडले वॉल काडून तेंचो कॅम्पस तयार केला देव आसा पळय तो सर्वव्यापी. देवाक नाय खंयची वणत लागना सगळें नाय खंयचो दर्यो लागना. देव म्हणजे आमी जर घरा बसून सत्तरीन बसून हांगा कटमगाय दादाक प्रे करता जाल्यार तो मागणी पावता. करता जाल्यार पावता 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 सो तातूंत पावता कितलेशेच पूल आसा न्हंयो आसा पळय देवाक सत्तरींतले लोक येता. हय देवाक तूं म्हणटा मर्यादा लागना. हांव आजुनी म्हणटा हे दादाचेर हांव ठाम आसा देवाक खरेंच मर्यादा लागना. पूण सरकाराक म्हाजें एक हें आसा कितें की देवाक कांयच लागना पूण एक सरकारान हे आड्याच्या भायरूच म्हणजे हे गाळीच्या भायर एक प्रोजेक्ट हाडला कळ्ळें तुका जो हॉटेल मॅनेजमेंट. परत हांव तेजेर कित्याक फोकस करता कारण तो सरकाराक आजून मेरेन चालू करपाक तेंचे कडेन जायना. चालू करपा जायना कारण थंय तुमी सुद्दां Project वासपूस जालो, करा complete जाला. कंप्लीट आसा बिल्डींग बांदलेली आसा आडे भायर हांव दाखयता तुमकां. बिल्डींग फूल कंप्लीट आसा कॅम्पस बांदलेलो आसा थंय 9 नंतर रातच्यो लायटीच वयता त्यो कोण करता? सरकारान जर बाय फोर्स फाल्यां ह्या जाग्याचेर भायल्या पठाराचेर जशें CMान म्हणलां CMाक कापस्ताच ना तो सारकें आहा तो हांगा बोट सुद्दां लायना म्हणटा सारकें आहा तें कारण तेका हांगा खबर आसा आनी CMान हेंवूय म्हणलां आपुणूय ते पांय पडपाक वयता. जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एक CMा प्रश्न आसा की CM पयर आयतारा कित्याक येयलो ना काय 28 तारखेक तो थळावा आमदार कित्याक येयलो ना काय 28 तारखेक? कारण 2 आमदाराची उलयताले तूं आमी एक हे प्रदक्षिणा काडीत उलोवया. ओके 2 आमदाराची उलयतालो तूं एक उलयलो दुसऱ्याचे सांगूं ना तुवें म्हाका ढवळीकराचें सांगलें. गोविंद गावडेचो कितें स्टँड आसा? गोविंद गावडेचो स्टँड गोविंद गावडेन क्लियर करचो कित्याक CMान जशें म्हणलां गोविंद गावडे येवना गोविंद गावडे येवना आनी CMान रोखडेंच काडलो न्हू स्टेटमेंट की आपूण सुदिना कडेन आनी गोविंदा कडेन ऑलरेडी उलयला म्हणून. सो कितें उलयला कात उलयला गोविंद हेका फॉर आसा काय? सो गोविंदान ओपन येवचो की बाबा आपूण एक तर CMा कडेन उलयला जाल्यार उलयला म्हणून सांगचो उलोवना जाल्यार उलोवना म्हणून सांगचो कळ्ळें तुका. सो गोविंदाचो स्टँड अजून कळूना अजून कळना. ढवळीकरान सपोर्ट केला ढवळीकरान पयलींच वेलकम केला न्हू आनी कांबळी हांगा दिता की जेंची मागण्यो पूर्ण जाता पूर्ण जाता तातूंत 2 आसता गजाली. एक तरी कोमे सोडटा हय कोमे मारता जाल्यार कांबळी दिता. ह्यो कांबळ्यो जर पळयत जाल्यार पिटपुरूस की लोकांच्यो खूब जाणांच्यो मागण्यो मान्य जाता कारण कांबळी तेन्नाच दिता जेन्ना मागण्यो पुराय जाता. सो टेस्टिमनी म्हूण आसता पळय म्हणजे प्रूफ कितें अशें म्हटलें जाल्यार प्रूफ हे प्रूफ आसा आनी इवन हेजेर जायना जाल्यार सकयल पळयात तुका. सो प्रूफ खूब आसा दादाची सासाय सगळ्यांचेर आसा. सो आनी एक मुद्दो आशिल्लो म्हाजो की जेन्ना हांवें उबारलें अशें सुद्दां लोक मेंटलिटीचे आसा आमच्या हितूर की
जेन्ना हांवें सांगलें अशें अशें ना रे गुरू आमी येवपा ना पात्रांव हांव कितें म्हणटलो जावं तो कितें म्हणटलो. प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटान म्हाका प्रश्न केलो की आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट. अरे हांवूय एक एडेड गव्हर्मेंट सर्वंट, हांवूय एका स्कुलान कामाक आसता बरोबर. सो हांवूय तें काम करता आनी हांवूय एडेड. म्हाका फाल्यां मॅनेजमेंट आसा. हांव जर सरकारा विरुद्ध इतलो ठोक उलयलो म्हाका काडून सुद्दां उडोवंक शकता. बट हांव ना, म्हाका हेजेर विश्वास आसा, म्हाका दादाचेर विश्वास आसा. ते सासायेन हांव येयला कित्याक म्हाका बानोड्या गांवची 12 पुरवां खंय तुका ते राखणदार. आतां तूं मडकय मतदारसंघ जर घेत, मडकय मतदारसंघात तूं मडकय चल, आमरेकार आसा, कुणय चल तेंचो एक देंवचार आसा. खंय तुका बानोड्या पंचायतीन चल, प्रत्येक पंचायती सांग तुका. बानोड्या पंचायतीन आमचो कटमगाळ आसा. खंय तुका दुर्बा डागापूर चल, चिकोलकार आसा. खंय तुका वाडी तळावली चल, तेंगेलो तो तळावले देवणेचेरूच तेंचो एक देंवचार आसा. म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन ते देंवचाराचें स्थान आसा. तुका आनी एक मुद्दम रुपेश सांगता की हांवें 12 पुरवां म्हणली. 12 पुरवां, 12 देंवचार, 12 स्थळाचें जागृत स्थान. खंय तुका हें खंय आसा, हें एकच स्थळान आसा. पूण आमच्या बानोड्यान कितें जालां, प्रत्येक वाडो आनी प्रत्येक गांव जो आसा हो आपआपले परेन सेपरेट देवस्पण करता. पूण लक्षांत घे, आमी काणकोणच्या मल्लिकेचें देवस्पण खरें म्हणटा, मल्लिका अर्जून बरोबर. नवें देवूळ न्हू जाल्यार पोन्ने देवळा कडेन चल तूं. पोन्ने देवळा कडेन सगळें शिरस्तर कशें आसतलें, शिरां 2 जाणांची पुल्लेली आसतली, ती पुरवां एकच स्थळान आसा. म्हणून आमी अख्खो लोक म्हणटा काणकोणचें देवस्पण कडक, कारण तेंच्यांनी देवस्पण केन्ना शिपडून केलें ना, एका जाग्यार गेलें आनी एकठांय हाडून गेलें. हें आमच्या बानोड्यान ना आनी हें आमच्या बानोड्यानूय ना. खंय तुका आमच्या मडकय पुराय ना. म्हणजे मडकयचे जितल्यो पंचायती आहा तितूर खंयच ना. खंय तुका हें लोकांनी जाणून घेवं जाय. दुसरी गजाल, आयज मडकय नांव आसा. मडकय नांवाची गजाल तुका सांगता. मडकय आयज मरकईम म्हणून बरयता बरोबर. तेजे पयलीं मडकय जाल्यार सगळ्यांत पयलींचें नेम मटक कई. हें नांव आशिल्लें मटक कई. आतां तूं म्हणटलो मटक कई कित्याक, संस्कृत शब्द. मटक म्हणजे नाशणो, नाशणो रोयणारो गांव. पयलीं ह्या अख्ख्या मळांचेर नाशणो रोयताले. मटक कई, मटक कई म्हणजे नाशणो रोयणारो गांव म्हणजे मटक कई. सेम गजाल हांवें तुका सुरवातीकूच म्हणलां की हें आंदोलन जर उबारतलें जाल्यार अनपड मनशा सारकें उबारप. कारण ते हुशार आशिल्ले. कित्याक हुशार आशिल्ले, आतां बांदिवडे आयज आतां बांदोड्रा जालें पळय. बांदिवडे, बांदोवडे आनी आयज बांदोड्रा जालें. बांदिलवडे हें ओरिजिनल नेम पळय. मदीं घालता हांव बांदिलवडे. बांदी ल म्हणल्यार कितें आहा, व्हेरी इम्पॉर्टंट. बांदिलवडे म्हणजे आमचो जो बानोडे गांव आसा तेका प्रत्येक जाग्याचेर शिमो आसा. कळ्ळें तुका. आनी ते शिमांचेर प्रत्येक जाग्याचेर वड आसा आनी आशिल्ले. फाटल्याच वर्साक एक आमच्या उणीर गांवची शिमे वयलो वड मोडोन पडला. न्यूज सुद्दां केल्लो रिपोर्टरांनी. कळ्ळें तुका. अशें प्रत्येक बानोड्या गांवचे शिमो ज्या जाग्यार सोंपता त्या जाग्यार वड आसा. म्हणून ते बांदिलवडे. म्हणजे आमचो लोक इतलो हुशार आशिल्लो. भाऊ कितें तरी दाखयता आमकां. ओके ओके ओके. बांदिवडे. ओके. सो हे आतां हे तुमी बोर्ड बी मारलो तर हो बोर्ड गावणेकार समाजीनी मारलो. तो बोर्ड हांवें उलो मारलेलो तेन्ना आशिल्लो. आनी तितूर एक हांवें रिक्वेस्ट केली पळय, हेवूय नमूद करता हांव. हंबल रिक्वेस्ट फ्रॉम गुरुदास नायक, डोंट एंटर इन GC कॅम्पस. बिकॉज त्या टायमार अशें सुद्दां जाल्लें की म्हाजे जर चुकोन गाडयो थंय जर गेल्ल्यो न्हू जाल्यार तेंचेर केसी रजिस्टर करपाक पुलिसांक ऑलरेडी मेसेज सुद्दां आशिल्ली. GC कॅम्पस कॅम्पसांत भितर सरलेले. म्हाका अशें तेवटेन येता ती वाट सद्या आडयल्या थंय तांणी हें घातलां, ती बॅरिकेड्स भितरल्यान घातल्या. कळ्ळें तुका. आनी जेन्नाच्यान ही भायली वाट केले पळय न्हू तेन्ना पयलीं तूं स्वता हांगा शिकला फर्मागुडेन. सो तुका खबर आसतलें ITI कडल्यानूच ती एक वाट आशिल्ली बरोबर. सो आतां ती सुद्दां वाट बंद केल्या. ती बंद केली. तिवूय बंद केल्या. ITI ची गेटूय ती बंद केल्या. ओके. आमी चप्पल घालून तशें. ओके. तरी मेन प्रश्न उरलाच हांव विचारपाचो की गुरू नायक कोण बाबा, कोण, हू आर यू की हेजे मोठे आंदोलन करपाचे गजाली करता. विल आस्क हिम दॅट क्वेश्चन. येस शुअर. रुपेश तुका आनी एक गजाल सांगता. खूब वर्सां पयलीं आतां आमी चपलां हातीन घेवन येयल्या अशें आमी आतां चपलां हातीन घेवन येयल्या. हो जो आडो दिसता पळय न्हू, हे आड्याच्या भायर चपलो दवरून लोक येताले. केन्नाच भितर येना. सुरवात. आनी हांगा आनी एक गजाल सांगता.
ते गावणेकार जर तुका केन्नाय मेळटा जाल्यार तेंचे कडेन डिटेल मेळटले तुका की हे स्थळांत बायलो मनीस केन्ना भितर सरना. अशें हय म्हणजे आमचे महालक्ष्मीकारांनी एक पुजा म्हणजे ते 4 वाड्यांनी एक पुजा चालू केली. खंय तुका एक पुजा जाली हांगा, तर तेन्नाच्यान त्यो बायलो बिलो हांगा येवपाक लागल्यो. बट हांगा बायलो सुद्दां भितर सरनाशिल्ल्यो. सुरवातीक गावणेची थोडी जाणटेली आसा जेंकां हांव मेळ्ळो वचत पर्सनली की दादाची सासाय कशी आसा कितें आसा. पयलींच्यो दादाच्यो काणयो त्यो आयकोपाक जाय न्हू. जर हांव उलयतलो कित्याचेरूय जाल्यार तें जाणूनय घेवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा कळ्ळें तुका. सो तेन्ना हांव त्या जाणटेल्यांक मेळ्ळो पळय न्हू, ती म्हणटाली बाबा आपल्यान आजून मेरेन थंय भितर वचोन केन्ना पळोवना. म्हणजे वाचा म्हणजे कितें आसा भितर कशें आसा म्हणजे इतली म्हणजे बायल मनशांक हांगा भितर सुरवातीक एंट्रीच नाशिल्ली. फक्त दादले मनीस येताले. तर तुका अशें कितलेय जाण गावणेकाराचे जाणटे आसा न्हू, तूं जर फुडाराक जर आतां तेंचे आतां ते गावणेकार येवपाचेच आसा अशें कानारूय पडलां म्हाज्या. केन्नाय तेंचे गाराणें बीन जर जाता न्हू तेन्ना तूं यो आनी तेंच्यो सगळ्यांच्यो स्टोरीज घे. म्हणजे ते एक एक कितें कितें सांगता पळय न्हू तुका सगळे चमत्कारूच दिसतले हांगासरले. बरें म्हाका तो प्रश्न उरलो म्हजो, कोण गुरू नायक कोण तो म्हाका सांग पळय. म्हणजे असो मनीस जेका लागून लोकांनी आयकुचें किंवा म्हणजे जालें कशें हें सगळें? ना म्हाका लागून आयकोचें हांवें सुरवातीच्यान म्हणत ना. सगळ्यात पयलीं तुका सांगता हांव गुरुदास येसू नायक. कित्याक आमकां लोक विचारतले आतां हांव गुरुदास अरे तो आमदार न्ही तो कोण न्ही कितें रे तेका घेवन तूं भोंवलो अशें म्हणटकीर म्हाका तेजें उत्तर जाय. ओके सो सगळ्यांत पयलीं हांव गुरुदास येसू नायक. उणीर बानोड्या हो म्हाजो गांव आनी दादाची सासाय ही बानोडकारांचेर आसा. सो आमचेरूय आसा आनी पुराय गोंयचेर आसा कळ्ळें तुका. सो असो हांव व्हडलो कोण न्ही, एक बारीकसो गरीब घराण्याचो भुरगो जेची 26 वर्सां पयलीं बापूय मेला आनी आजून मेरेन हांव आनी आईच घरान आसता कळ्ळें तुका. सो हांव लग्नूय जावना जावं म्हाजो संवसार आनी हे त्यो गजाली खूब पयस आसा. पूण गुरू कडेन एक तळमळ आसा की कितें तरी करपाची, लोकां लागून करपाची जावं समाजा लागून करपाची. तुमी सातत्यान पळोवंक शकता म्हाजें की हांव कोणी म्हणटा की आपली तोखणाय आपलें सांगचें न्ही कळ्ळें तुका. सो हांव तरी पूण तुका सांगता सातत्यान म्हाका म्हाजे कडेन जितली जाता थोडी वा फूल ना पाकळी कोणाक कशी मदत करपाची ते ब्लड डोनेशन. सो हांवें शेगीत म्हणजे ही 3 वर्सां जर सोडली न्ही, ही 3 वर्सां सोडली जाल्यार हांवें शेगीत 4 वर्सां म्हाज्याच बर्थडेक ब्लड डोनेशन कॅम्प केला. आनी हांवें स्वताक चिंतलां की हांव ब्लडाक लागून खंयचोय मनीस जर म्हाजो जर कोणी मनीस आसत आनी ताका जर रक्ताची गरज आसा जाल्यार खंयचेय प्लॅटफॉर्माचेर वचोन ताका हांव रगत दिवपाचो प्रयत्न करतां. सो म्हाजो तो एक मुद्दो आसा की सोशल. तुका आतां हें सगळें करता आसतना कोण कितें म्हणटलो आयले धमकी बी आयली काय अजून येवपाच्यो आसा? धमक्यो अश्यो केन्नाच्यान येयल्ल्यो म्हणजे कशें 2016 जेन्ना हांवें हेच आमदाराच्या अगेन्स्ट आमच्याच सुदीन ढवळीकराच्या STP प्रोजेक्ट जो आमच्या गांवांत येता मॅनग्रुव्ज फॉरेस्टाची म्हणजे खारीकुटी झाडी भितरली 34,400 स्क्वेअर मिटर कट करून झाडां कट करून थंय फिलिंग करून थंय STP प्रोजेक्ट हाडपाक जालो. त्या प्रोजेक्टाक हांवें सुरवातीक अपोज केल्लो. सो गुरूक जर कोण वळखता जाल्यार थंयच्यान वळखता. हो जालो प्रोटेस्टाचो भाग. हय म्हणजे हो जालो प्रोटेस्टाचो भाग आनी राजकारणाचो भाग. बट गुरू हो एक नाट्य कलाकार म्हणूनय लोक वळखतात. नाटकाच्या तितूर आसा. सो सुरवातीच्यान जर म्हणलें जाल्यार कोवळे एक संस्था आशिल्ली तेन्ना हांव स्कुलान शिकतालो तुका. सो तेन्नाच्यान हांव आसा आनी रंगमाचेर हांव 5 वर्सांच्यान आसा. सो 5 वर्सां जाल्लीं तेन्नाच्यान हांव रंगमाचेर आमच्या गांवचे वंशी रंगमाचेर आहा. ते भाले घेवन आसूं ते दाणे घेवन आसूं पूण आसा कळ्ळें तुका. सो आयज मेरेन रंगमाचेर म्हाजो योगदान आसाच. ओके आतां आमी खंय पावल्या आतां आमी एक्चुली गाळीच्या शिमेर पावल्या आनी जे पळय तेंच्यांनी मार्कींग केलां ते तूं पळोवंक शकता. हांगासरल्यान आसा हो जर पयलो धरलो तो एक धरलो हो तो वयर दिसता तो ITIचो ग्रावंड. ओके सो ITIच्या सकयल्या वटेन आसा आमी आतां सद्याक. जी ITI तूं शिकतालो तेन्ना पळयतालो तुका. हळू या अशें. सो ITIचो ग्रावंड हेवटेन येवपा भिताले लोक म्हणजे भुरगे सुद्दां खूब फावटी अशे 10 फावटी चिंत्ताले हांगा येवच्या पयलीं. गाळीन ही सासायूच तशी आशिल्ली कारण हांगा भश्टाकार कोताक येना आदी कळ्ळें तुका. हांगा भश्टाकार कोताक येनाशिल्लो
म्हणजे चली भुरग्यांक जेन्ना पिरियड्स जाता हें जाता त्यो काही गजाली आशिल्ल्यो सो ते सामके स्ट्रिक्टली आयले तूं पळय रुपेश कशें तेंच्यांनी तेच शिमेर पळय पुल्ल्या ते ही गाळीची शीम आतां आतां IIT खंय येता हांगा येता ते सरकारान सांगचे न्हू अच्छा, तो main प्रश्न तो मेन उरला प्रश्न तो आसा कारण तूं जेन्ना ही गाळ मेजता ह्यो फुडें खूब आसा ते खंय तुका तूं जेन्ना ही मेजता आनी हो जो पठार तूं पळय सगळें तळप खंय तुका हांगा गोरवां भोंवता करता सगळ्यो गजाली हांगा घडटा खंय तुका अरे फाल्यां जर हेजेर जर कन्स्ट्रक्शन केलें आनी दादान जर फाल्यां दांडे मारले आनी तें जर बंद उडयलें म्हणजे कन्स्ट्रक्शन बांदून जर तें बंद उडयलें हांगा जी जिरपाचें उदक जिरवण जी आसा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली इको सेन्सिटिव्हाचो जो पार्ट आसा ते पेड्यार जातलें खंय तुका न्हू सकयल्ले गांव जे गांवांनी कुळागर वसयला खंय तुका आमदार गोविंद गावडेचे कुळागर सुद्दां आसा आनी तो हेजे सकयल्ले पठारांत तेंचे तळें आसा त्याच तळ्याच्या उदकान तो शिंपता खंय तुका सो तेजे स्वताचें आसा इवन महालक्ष्मीन तळी आसा नागेशी तळी आसा गावण्या सारक्या गांवांत चाफेरान आनी वयले गावणे धरलेले 4 काय 5 झरे आसा सो तेजें कितें हेवटेन जर वेलंगा गेलो न्हू वेलंगा तूं आतां GECच्यान ते गेटी कडल्यान देंवता न्हू थंय सकयल वयतना थंय वेलंगा देंवचे पयलीं ते एका वाड्यार थंय झरो आसा आनी तें तुका हांवें सुरवातीक म्हणलेलें की पठाराचेर देंवचार आसा प्रत्येक सकयल झरे आसा आतां हे पळय नीस पळय ते तुका हे नीस हांगाय मारल्या थंयी मारल्या थंयी मारल्या थंयी मारल्या म्हणजे ही जी गाळ आसा दादाची जी गाळ हिचो आडो आसा ते आड्याचेरूच मारल्या सपोज जर CM म्हणटा की आमी दादाक तेकना फाल्यां रुपेश हांगा जर व्हडली 5 मिटर जर रिटेनिंग वॉल येयली जाल्यार कितें सो ताका लागून विरोध आतां खंय येतली तेंय खबर ना अशें जाल्लें आसा कोणाकूच खबर पूण म्हाका एक सांग आतां अशेंच क्रॉस केलें जाल्यार 100-200 मिटराचेर ऑलरेडी बिल्डिंगो आसा हय आनी एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्सीस चलता हय GEC कितल्या वर्सां पासून आसा बरोबर आतांच विरोध कित्याक त्या बिल्डिंगेक आनी एक कुशीक ना बिल्डिंग ना ना आतां तूं लक्षान घे ही तुजी IIT जाली हो वयलो पार्ट जालो वयलो पार्ट सकयल्ल्या पार्टाक बिल्डिंग जाली ती खंय चालू जाल्या इतली कितें तीच तुका दाखयता हॉटेल मॅनेजमेंट यो तुका मागे उलोवया आमी चलत पयलीं या थंय आमी पठाराचे वयर पावले तूं आतां पठाराच्या वयर पावलो मागीर प्रश्नाचें उत्तर उरलां तुगे हय, दिता, इतले दिता. जे आसा आनी ते- एक बिल्डिंग जाल्यार कितें प्रॉब्लेम आसा ना ना तेवूय हांव सांगता तुका की आतां ही दिसता ती ITI आनी तेजे सकयल्यान हो हॉल कसो लांबचे लांब बांदला पळय न्हू हे 3 म्हयन्या बांदला हे 3 म्हयन्यान सो तेजें इनॉग्रेशन जातलें न जातलें हो फुडलो प्रकार आसा कसलो हॉल बांदला ते म्हाकाय अजून मेरेन खबर ना ओके. कळ्ळें तुका आतां तो जो व्हायट कलर बिल्डिंग दिसता पळय तुका तो व्हडलो कॅम्पस जो आसा तो हॉटेल मॅनेजमेंट करपाक लागून हाडलेलो ओके सो तेच जाग्याचेर ते रातच्यो लायटी बंद पडटा रातची लायटी बंद पडटा कळ्ळें तुका? लोक तुका अंधविश्वास बी करता म्हणटालो तेच लोक जर विश्वास अंधविश्वास जर लोक हांव उलयत ते अंधविश्वास जर करता जाल्यार सरकाराक म्हाजें सरळ आव्हाना चालू करून दाखया कॅम्पस चालू करून दाखया जाल्यार फाल्यां अशें नाळ जोडूं नाका ना तो कॅम्पस आमी हॉटेल मॅनेजमेंट करिना तो कॅम्पसूय काडटा आनी IIT दिता अशें करूं नाका तोवूय चालू जावपा ना म्हाजो मुद्दो कितें आहा रुपेश की अश्यो जर व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन तूं पळोवंक शकता फाटल्यान खंय सुद्दां आसा तो बरोबर आनी तितूर 2 बोरवेल मारल्या त्यो तुका हांवें सांगलेल्यो त्यो कळ्ळें तुका आनी त्यो 2 बोरवेलीक लागून ह्या वर्सा गावण्या लोकांक जरी कितले त्रास जाल्या हे गावण्याकार सांगतलो तुका कळ्ळें तुका आतां हो येदो व्हडलो कॅम्पस उबारलो 2 वर्सां जालीं बिल्डींग कंप्लीट जाल्या सरकार अजून चालू करिना 2 वर्सां जालीं हय ऑलरेडी टोटल हेका 8 वर्सां जालीं कन्स्ट्रक्शनाक कळ्ळें तुका हो पयसो कोणाचो टॅक्स पेयराचो मरे टॅक्स पेयराचो पयसो मरे अरे सामान्य मनीस भीक मागता तो मनीस सुद्दां बिस्किटे पुढे घेता तेजो पयसो जालो ना हो जो भीक मागोन देवळा मुखार रावा खंय रावा पयशे ना पांय मोडला हें मोडला तो एक बाटली सुद्दां पिताल तो टॅक्स भरता तेजो पयसो मरे हो नाशाड करून कित्याक वडयता तसोच दवरला हो कित्याक दवरला बरें आतां हो पळय ही सगळी जागा म्हणटा आतां हें जें मार्कींग केलं पळय सगळें ते सगळे जागेक हे एंटायर पठार पडटा हो थंय दिसता पळय तुका खोप कशी गेल्ली तो थंय एक गाळ ती कळ्ळें तुका तिका नांवूच आसा बोरी गाळ
ते जाग्याचेर सिजनल टुर्नामेंट जाता म्हणजे गिमान सगळ्यान चड बानोड्या गांवचे टुर्नामेंट ते जाग्याचेर जाता. बरी काय भुरगे खेळटा हां. बोरीगांय. पूण तेच बोरीगांयन ह्या पावसाळ्यान लोक मळे रोयता. ओके थंय सो तोवूय जागो मेजला खंय तुका ते मळेकारांनी म्हाका रोखडेंच सांगलें की सांजचे 5:30 नंतर सगळ्याक वयर ड्रोन भोंवता म्हणून हांगा मेजपाक जावं कित्याक हां खंय तुका कारण ही आतां ITIच्या ते सायडीन IITची ऑलरेडी बिल्डींग आसा जे तुका हांवें सांगलां हय, हय, GSCच्या हय. कॅम्पसान IIT आसा. बारीक आहा पूण ती हय बारीक आसा हय. बट तुमकां येदी व्हडली जर करपाक जाय जाल्यार हो सगळो विचार करात न्ही. हे बायोडायवर्सिटीचो विचार करात न्ही. तो विचार करा. लास्ट एक दोन शब्द सांगया मागीर आमी परत मेळटलेच तुका कारण तुजें आंदोलन फुडें वताचें दिसता आनी वयतले आतां आंदोलन अनाउन्स करतलो तूं करतलो पूण थोडे पेपर येवपाचे आसा जे हांवें RTI थ्रू घातलां. सो RTI बी घातला हय 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 हांव तसो बेश्टो उलोवपाचो मनीस न्हू. अभ्यास करून म्हणजे कसो धरतले जाल्यार चारी सायडी धरपाचे पूण हांवें RTI फक्त घातलां रिजन म्हाका इन्फॉर्मेशन जाय. खंयचेय गजालीक इन्फॉर्मेशन नासतना उलोवप योग्य न्हू. सो ते आयले की तूं आंदोलन सुरू कर. आंदोलन ते कशे तरेन जातलें ते आंदोलनाचें नांव कितें? सांगतलें. दादाची वाट दादाक जाय तेंच हांव म्हणटा. दादा ह्या वाठारांच्यान एकूच तुमकां सोंपयतना सांगता दादा बसला त्या स्थळान थंयच्यान आमी वयर येयले. हांगा वेलंगा देवानगाय गावणे देवानगाय नागेशी महालक्ष्मी देवानगाय. सो हे सगळे आनी एक आसा की गावणे दाजाण समाज जो आसा शिगम्याची निशाण घेवन हांगासरल्यान दोंगरा वयल्यान वयर सरता हे बोरीगळीच्यान दादाक नमन घालता आनी महालक्ष्मी देंवता. फाल्यां तेंचेय वाटेचो प्रश्न आसा. तुमी मेजले फाल्यां हांगा रिटेन ते दादा भितर कशे वयतले खंयचे वाटेन हो सगळो विचार आसा. जर जशें CMान म्हटलं काल की आमी दादाक दुखयना दादाक वोट सुद्दां लायना CMान आनी तेणें 2 आमदाराची नांवां घेतल्या आनी जे मनीस जी ऑथॉरिटी हांगा सायनींग ऑथॉरिटी आसतली हांगा हो प्रोजेक्ट घाल म्हणून हें म्हाजें थळक हे दादाच्या फुडल्यान उबो रावन थळक आव्हान तांकां तुमी तुमच्या घरा कडल्यान श्रीफळ घेवन येयात दादा फुडल्यान उबो रावात. अनपड हितूर प्रश्न हो कारण गोंय सुद्दां स्वातंत्र्य जावचे पयलीं पोर्तुगीज शासनाच्यान अनपडांनीच गोंय सांबाळलें जे शिकोनाशिल्ले. लक्षांत दवरुपेश तुका जे शिकोनाशिल्ले. सो तेंच्यांनी श्रीफळ घेवन येवचें प्रत्येक ऑथॉरिटी आमचे बानोडेचे अक्रमंच. आनी एक सांग तुका बानोडेन कितले जादू जाता जाणा मरे. जेन्ना बानोडे पंचायतीक समजता आयज बानोड्यान खंय तरी आवाज जातलो तेन्ना एक दादलो मेल सरपंच आशिल्लो फिमेल सरपंच जाता ऑटोमॅटीक. तें कित्याक म्हणून आतां पात्रांवाची कृपा ऑटोमॅटीक. तुम्ही फिमेल म्हणटकर चाळवना फिमेल म्हणटकर तेचेर आंगार वचपाक आमी शकना आनी कितें करूं शकना. दादलो जाल्यार आंगार हात घालूंक शकता. सो ते टॅक्निकल इश्यू हे तुका. सो तशें घडटा. देव बरें करूं कारण पावस पडलो जाल्यार आमी भिजतले तेंय आसा. ओके देव बरें करूं तुका. तूं मुद्दम येयलो तुका आनी म्हाजो विशय घेतलो. ओके सो सद्या ही आमी ऑन ग्रावंड रिपोर्ट गोवा न्यूज हबाचे ऑन OG ऑल्सो मिन्स ओरिजिनल तुमच्या मुखार हाडटा. कारण हेंच की विरोध आसा. विरोध कित्याक हें तुमच्या मुखार कळोवपा खातीर. आतां तो विरोध सारको ना सारको हें प्रत्येकान आपआपल्या परीन ठरोवपाचें. पूण जसो गुरू सांगता ते प्रमाणे अनपड जावन ठरयल्यार तुमकां सारकी उत्तरां मेळटलीं. पळयत रावात गोवा न्यूज.